हालेलुया अर्घां तुका जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू आराधना तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावसा लुकाचो वांजेल पयलो अध्याय 50 आनी 60 आनी 6 म्हणसर. Luke chapter 1 verses 57 to 66. स्नानदातर जो आमचे जानान प्रस्तुतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चिरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या समाऱ्यांक आनी सैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटिली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवचार आसलें. पूण ताची आवय तें नांव ताका नाका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच नांव म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्यांक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुआंव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. ताच्या शेजारचीं समेस्त भियेलीं. ह्या संगतीची खबर जुदेच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांतली गाजली आनी त्यो आयकल्लीं सगळां ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी इंजागी सर्वेस्पराचो हात ताचे समय आसलो. आज स्नानीक जुआंवचें जल्म कळीत करता देव आनी एलिझाबेथीचे उदरी तो जल्मता. एक वांज दी म्हूण लोकांन वलायल्लें तिका. ती लजेक सांपडली. तिका भायर येवंक भिरांत दिसताली लोकांच्या जिबेची. पूण देवान वर्ती दया दाखयली आनी ती दया अशी जाली की एलिया प्रवादी एलिझाबेथीच्या गर्भात जावन जुआंव बावतिस्त जावन जल्मोवन आयलो. आनी तेन्ना एक वर्तें देणें सोमी ताच्या जल्मा विशयी सांगता. जेजू ह्या ताच्या जल्मा विशयी सांगता ह्या संवसारांत जल्मल्लो ताचे की वर्त दुसरो कोणूच ना म्हणून. एक वर्तें मिसांव घेवन ह्या संवसाराक येता. कसो एलिया प्रवादी उज्या बरी जाल्लो तशेंच जुआंव बावतिस्त उज्या बरी संवसाराक आयलो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी देवाचें उतर ताणें परगट केलें आनी सगळ्या लोकांक थंय आमी आयचें पयलें वासा वाचल्यार मलाकी ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 20 आनी 3, 20 आनी 4 वाक्यांत पळया सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दिवस येवच्या आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलों. सर्वेस्पर देवान मलाकी प्रवाद्या मारिफात प्रवाद केल्लीं ती उतरां एलिया विशयन पळया कोण एलिया प्रवादी जुआंव बावतिस्त जावन ह्या संवसाराक जल्म घेतलो म्हणून. पळया सर्वेस्पर तसो वर्तो दीस आनी भिरंकूळ दीस येवच्या आदीं हांव एलिया प्रवादीक तुमचे कशें धाडटलों. हांवें देश नासाच्या शिरापकाल घालिना जावच्याक तो बापायचीं काळजां भुरग्यांशी ओडटलो आनी भुरग्यांचीं काळजां बापायशी ओडटलो. हांगा बापूय सर्गीचो देवच आमचो बापूय आनी ताची भुरगीं आमी आमची काळजां देवा थंय ओडटलो आनी बापायची ह्या संवसारांत कोण आमचे बापाय आसा तांची काळजां म्हळ्यार आमचेर ओडटलो आनी आमकां एक नव्या मिसावाक जेजू तयार करचे आमी अध्यायान पळयता आमी. आनी तेंत आज स्नानदाताराचें जुआंवचें जनन कोणाकच ताणें पाटी करूं ना. शास्त्रींक फरिसेवांक सदुसेवांक अधिकाऱ्यांक हेरोद्रायकी सोडूं ना ताणें. कितें आसा देवाचें उतर त्या प्रमाणें ताणें परगट केलें. कितेंच देवाच्या उतराचेर ताणें कॉम्प्रोमायज करूं ना. ह्या कोणाकच तो भियों ना. धैर्यान बरोवन एक विशेश अभिशेक जुआंव बावतिस्ताचेर आसलें देवान तें क्लियर सांगता मुखार देव ताचे सवे आसलो म्हणून. सर्वेस्पराचो हात ताचे सवे आसलो. आज ह्या स्नानदाताराचें जुआंवचें जनन आमी
प्रत्येक जावन आयकून त्या प्रमाणे जिवंक आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना म्हाका आनी तुकाय म्हज्या आनी तुज्या आवयच्या गर्भांत देवान रस्त आसतना जर इसाया प्रवादीचें पुस्तक आमी वाचल्यार तें आमकां एक विशेष उतर आमकां आयकूंक मेळटा. 40 आनी 4 अध्यायांत वाक्य दुसरें वाक्य अशें आमकां आयकूंक मेळटा. सर्वेस्पर देवान तुका आकारला म्हणटा सांगता. सर्वेस्परान तुका रचलां, आवयच्या गर्भांत तुका आकारला आनी तो तुका आदार दिता. तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा म्हज्या सेवका, आतां जाकोब ना, तुज्या आनी म्हजें नांव घाल हे मातशें म्हज्या नांवाक तो सांगता, ह्या तुज्या नांवान तो सांगता, म्हज्या सेवका हांवें मिशून काडलेल्या जेशुराना भियेनाका, भियेनाका. म्हाका आनी तुकाय आवयच्या गर्भांत देवानंत रचल्लें, देवानंत आकार दिल्लो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. जर देवाचें देणें जावन ह्या संवसाराक तूं आयल्या जाल्यार देवाचें काम करूंक म्हाका आनी तुका देवान नमी हारला. बरीं कामां करूंक, बरें आमकां दिल्लें तें अभिशेक, आमी घेतलेलें तें पवित्र स्नान, जुआंव बावतिस्तान दिल्ल्या पवित्र स्नाना बरी न्हय, बगर आमचें पवित्र स्नान जेजून दिल्लें पवित्र स्नान. उजान आनी उतराण म्हळ्यार उदक म्हळ्यार खंडीत जावन देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो ह्यांत आमकां पवित्र स्नान दिलां. आनी तें पवित्र स्नान हांवें आनी तुवें घेतलां. मस्त जाणांक आज आमकां आमच्या पवित्र स्नानाचें महत्व कळीत नासतना आमी जियेता. आमी एक क्रिस्तांव, नॉर्मल क्रिस्तांव बरी आमी जियेता, पूण आमचें एनॉयंटींग, आमचें अभिशेक, आमचें तें पवित्र स्नान नॉर्मल न्हय, हेरां मनशां बरी न्हय. कशें जुआंव बावतिस्ताचें पवित्र स्नान ताच्या खातीर ह्या संवसाराक देवान ताका धाडलो जाल्यार, आनी म्हाका आनी तुकाय एक उद्देशा खातीर देवान ह्या संवसाराक धाडला. तो उद्देश आमी समजून काणगेचे आनी तो उद्देश जारी जातना आमचें जिवीत सुफळ जाता. ना तर आमकां दिल्ली वाट दुसरी, आमी दुसऱ्या आनी एका वाटेन आमी वेता जाल्यार केदाळय हांव आनी देव सांगता मेळोवंक साध्य ना. देखून आमच्या जिवितांत एक यू टर्न काणगेवचें बारीक गरजेचें. फाल्यांची रात आमकां क्रिस्मसाची रात, आमी व्हडलो संभ्रम आचरण करूंक वेता, पूण आज जुआंव बावतिस्ताचें जनन आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार, वाचूंक मेळटा जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत ताच्या जिविता बरी जावंक आमी प्रयत्न करया. आमी कोणाक ह्या संवसारांत भियोवचें नाका. कोण भियेता? पाता केल्लो मनीस मात्र, ह्या गुन्यांवकार केल्लो मनीस मात्र कोणाक भियेता. नाजाल्यार तूं करेक्ट आसत जाल्यार तुजें थंय खंयचेंय तुवें वायट करूं न्हय जाल्यार तुवें कोणाक कित्याक भियेचें? गरजच ना. कोणाक भिय अधिकाऱ्यांक भियेचें म्हूण तुवें गरज ना, पूण तांकां दिवचो मान तूं दी, गौरव तांकां दी, पूण तुवें भियेचें म्हूण ना. भियोवचें कोणाक? सर्वेस्पर देवाक एकल्याक मात्र हांवें आनी तुवें भिये जाय. मनशांक भियोवन जिवोवचें तें हलकपण आमचें. आमच्या अभिशेकाक आमी इन्सल्ट करचें तसलें, आमी कोणाक भियोवचें तसलें आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो भियाचो आत्मो न्हय. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 7 सांगता. तिमोथीचें पयलें पत्र पळयार आमी वाचल्यार तें आमकां कळटा. थंय देवान दिल्लें तें सोरू रितीचें, कित्याक म्हळ्यार आमकां हे विशय आमकां आज समजून काण घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 तें आमकां क्लियर सांगता. पळय म्हाका देवान आमकां 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार बळवंत आनी मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आमकां भिया बरीत जिविताक आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो, आमकां आमी काण गेल्ले बॅप्टिजम आमकां भिया बरीत जिविताक कोण पावयना, म्हाका धैर्यादीक जिवीत आमकां दिता. बळवंत तो, मोगाळ आनी सेल्फ कंट्रोल, स्वानियंत्रीत. म्हज्या जिवितांत म्हाका कंट्रोल आसचें. देखून ह्यो संगती 3 संगती आज आमकां आमच्या एनॉयंटिंगान मेळ्ळेल्यो त्यो. एक आमकां दिल्लो तो आत्मो भिया बरीत जिविताक कोण पावयना, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देखून जें कितें जुआंव बावतिस्तान मेळ्ळलो तो आत्मो म्हाका आनी तुकाय मेळ्ळा. ताचें बॅप्टिजम आनी आमचें बॅप्टिजम
आज आमी ह्या संवसाराक कोणाकी भिये नासतना आमची तकली काले देवा आमकां मात्र भाग्य जाय, सक्रामेंत आमकां मात्र भाग्य जाय, पवित्र अवकरिस्तान मात्र भाग्य जाय, दुसऱ्या कोणाकी तकली बागोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचीं भुरगीं, आमी कोणाकय भियोंक ना. कित्याक आमकां दिल्लो तो आत्मो धैर्यादीक आत्मो, बळवंत आत्मो, मोगाळ आत्मो, स्वानंत्रीत करता तो आत्मो. आनी हेच आयचे दिसाचे देवान म्हाका आनी तुका दिल्ले आपोवणें बरें करून आमी समजून कान घेवया आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक जायली खाकुळटांनी करपा देवा कडेन मागया आनी देवाची सकत आमची सकत जावं दी. एफेसकारांच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा 10वो अध्याय आमकां 6वो अध्याय 10वें वाक्य एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 10 देवाची सकत आमची सकत करून कान घेवचें म्हणून ही उतरां आज आमकां आयकूंक मेळटात. पळय ते उतार अशें आसा, निमाणें एक उतार सुमया सोमे रावन तुमी बळवंत जायचे, ताची पदवीदार सकत तुमची सकत जायचे. जेजूची सकत म्हजी आनी तुजी सकत जायचे. तित्त सकत जोआन बावतिस्ता तें आसली, तित्त सकत एलिया प्रवाद तें आसली, तित्त सकत म्हजें तें तुजें तें आसा. आमी वळखून कान घेवन ती सकत आमी बऱ्याक उपयोग केल्यार खंडीत आमी देवाचीं भुरगीं जावंक कितेंच अडखळ आसची ना. देवाच्या मोगाचीं भुरगीं जावन ताच्या ह्या येण्याक तयार करूंक आमकां कितें अडखळ आसची ना. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फाळचो कशें जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.